सुखाचें शुभ वर्तमान. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां तांक आनी पदवी दिली. देवाचें राज परकोट करचे खातीर आनी वायटकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें, वाटेक दांडो, पोटली, गिरास, दुडू कांयच व्हरो नाकात आनी दोडी आंगली तुमचे कडेन आसची न्हय. कोणाच्या एका घरान भितर सरशात ते सुवातेवेले भायर सरो पर्यान थंयच रावात. जर कोणूय तुमकां घेना जायत त्या नगरांतले भायर सरतना तांकां एक शिडकावणी कशी तुमच्या पांयाची धूळ पर्यान झाडून उडयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांव गांव भोंवले. देवाचें उतर हें.